ती एनिमल हजबंड्री कडेन आशिल्ली आनी मागीर एनिमल हजबंड्रीन ती मीट कॉम्प्लेक्सा कडेन दिली. परत ते मीट कॉम्प्लेक्सा कडेन दिल्ली तें लीज रिन्यू करपाचें आशिल्लें एक्चुली. ते रिन्यू करचे पयलींच काडून ती कुंदिलाक दिली. आतां ह्या जमनीचो फेट कितें? कायद्या खात्यान दोन भितर भाग इनवॉल्ड आहा. एक ह्या हाका कॅबिनेटाचें एप्रुवल ना. प्रायमा फेशिया फायली वयल्यान दिसता की हाका कॅबिनेटाचें एप्रुवल मेळ्ळेलें ना. कारण सर्कुलेशनान कितें तरी केला कर्म. तातूंत भितर चीफ मिनिस्टरान बरयलां की कॅबिनेटा फुडें दवर म्हणून. ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेव्हा चीफ मिनिस्टर आशिल्ले, पण चीफ मिनिस्टराचे कॅबिनेटा फुडें दवर म्हणला पळय, ताज्या नंतर परत कॅबिनेटा फुडें खंयच रेकॉर्ड मेळना. आनी गजाल ताज्या नंतर डायरेक्ट एग्रिमेंटाचेर गेले आनी एग्रिमेंट जावन मेकळो जाला. प्रायमा फेशिया प्रायम लँड वॉज बींग गिवन फॉर अ व्हेरी पॉल्ट्री अमावंट, स्मॉल अमावंट. एक सरकाराचे ताका कॅबिनेटाचें एप्रुवल ना जमनीचे लिजीच्या संदर्भात. तीन गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचोच लीज एग्रीमेंट एक्सपायर जाल्लो 2007. त्यामुळे दीस इज अ नथींग शॉर्ट ऑफ स्कॅम. दोन आमी एक्शन चालू केल्या. एके वटेन लॉ डिपार्टमेंटाक सांगला ती लीज कॅन्सल करून परत घेवपा खातीर कॅबिनेटा फुडें घालून नलिफाय करूंक जाय पयलींचो निर्णय. कारण पयलींचो निर्णय जरी कॅबिनेटान घेतलो ना तरी जमनीचो मामलो असल्यामुळे कॅबिनेटा फुडें घालूंक जाय. लॉ डिपार्टमेंटा कडच्यान ताजेर घेता. दुसऱ्या वटेन एंटी करप्शन ब्युरोक आमी विशय रिफर केला फॉर करप्शन इनवॉल्ड इन इट. ह्या प्रकरणात आतां मीट कॉम्प्लेक्साचो लॉस जाला, तसोच जे पळय एबॅटॉयर आसा ते एबॅटॉयराचे कॉन्ट्रॅक्ट दिवपातूय खूब गडबड जाल्ली आसा. ती आतां अल नफीज हाजे कडेन पळय जे कॉन्ट्रॅक्ट केल्लें तातूंत आनी ताच्या नंतर जे दुसरे आसा तांचे कडनूय बीन इजिप्शियन कंपनी हे दोनूय लिटिगेशन चल्लां. मुळान मीट कॉम्प्लेक्स इतलो नुकसानीचे खाईन आसा आनी मागीर हे गडबड आनी गोंधळा खातीर लिटिगेशन्स हे ते सगळे टोटल तो ठप्प जाला आनी कामगार थंय उपाशी मरता अशी परिस्थिती आहा. कामगार उपाशी पडचे ना, कारण सरकार जाय जाल्यार पयशे येता. दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. पण आय एग्री दॅट मीट कॉम्प्लेक्सान टोटल कॅवस जाला. 2005-06 पासून हो कॅवस सुरू जाला. ज्यांच्या बरोबर एग्रीमेंट केल्ले तांचे कडच्यान पयशे घेतले, ती तांकां एग्री जाल्ल्यो सगळ्यो गजाली केल्यो ना. त्यामुळे सगळें डिस्प्युटान गेला. आतां आमी द फायल हॅज रीच्ड मी फॉर एग्जामिनेशन एंड सजेशन्स. हांव हावजाक इतलेंच आश्वासन दिता की फुडल्या 30 दिसां भितर हाजेर आमी तो योग्य तो निर्णय घेता. इट इज अ व्हेरी डायसी सिच्युएशन एंड प्रॉबेबली एवरी वन वॉन्ट्स टू पुश अवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी. कारण आतां कितेंय निर्णय घेतलो जाल्यार कोण तरी पयशे घाले म्हणून. सो आय हॅव आस्क्ड देम टू एनालायज. दे हॅव एनालायज. द सेक्रेटरी हॅज एनालायज द फूल इश्यू. ही हॅज पुट अप द फायल टू मी. आय एम हॅड टू गो थ्रू इट. नॉर्मली आय क्लियर फायल्स इन 24 hours, बट दीस फायल मे रिक्वायर 7-8 days बिकॉज ताजी लिगल एडवायस, तातूंत भितर फायनान्शियल डिलींग सगळें करून ते कॅबिनेटा फुडें दवरून ताजेर एक 30 दिसां भितर निर्णय घेता आनी फुडली प्रक्रिया चालू करता. सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, कुंदील इस्पात हो प्रकल्प जे आसा तेज्या भोंवतणी इतके मोठ्या प्रमाणात तो वेस्ट प्रॉडक्ट तांचो हेजार्डस वेस्ट आसा तो असो माउंट जाल्लो दिसता रस्त्यार वतना आनी तो कोसळटा. एक वटच्यान रिटेनिंग वॉल हाफ बांदून घेतिल्ले आसा. कुंदिलाचोय विशय ना. आनी दुसरें म्हणजे तो कुंदील न्हय, तो उलयता तो कुंदील कुणय आसा तो उलयता तो कुंडय. पण हो विशय आसा तो उजगांव मीट कॉम्प्लेक्साची जमीन कुंदिलाक दिल्या थंय उजगांव तिस्कार त्या देवतेर. ओके, पण ह्या कुंदिलाचेर एक लक्ष दवरचें कारण वेस्ट प्रॉडक्ट आसा तो रस्त्याचेर येवपाच्या मार्गाचेर आसा. एक गजाल स्पीकर सर, आय स्ट्रेट अवे एग्री दॅट दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ स्कॅम. प्रायम लँड इज बींग लीज्ड टू 2008 दिल्या ती 30 वर्साच्या. लीज भाडें 1,500 आनी जमीन भाडें 53,381 रुपया वर्साक. 15,600 स्क्वेअर मिटर जमीन. ना सॉरी 18,730 स्क्वेअर मिटर. पण स्पीकर सर, ही सबलीज कोणी गेल्या? कोमनदारीन म्हणजे कोमनीदारी कडच्यान जमीन एक्वायर केल्ली. त्यामुळे कोमनीदारी हातून काय संबंध ना. पहिली गजाल 1977 सरकारान 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर कोमनीदारी कडेन एक्वायर केली.
The moment it is acquired from Comunidad, the land becomes government. So it is a government land given on lease to, in 1977, 1st of April. This बरोबर आहा. कोणाचो दीस तोय खबर आहा तुका. 30 वर्सांक सबलीज केली, लीज केली हाका मीट कॉम्प्लेक्साक. 2007 मीट कॉम्प्लेक्साचो करार संपुश्टान आयलो. सरकारान अजून पर्यंत एक्सटेन्शन दिवन ना. सरकारचेंच कॉर्पोरेशन असल्यामुळे ते चलोवपाक आमी आडावन ना. पण 2008 when they had no lease with themselves, they have subleased 18,730 square meter of land to Kundil Ispat for 1,553,381 rupees, which is very which works out to be 3 rupiah per square meter in a prime area. So there is no cabinet approval. There is no proper assessment. Everything seems to be made for each other type of. So it is a scam, there is no doubt on it. So we have referred it to anti-corruption. The second exercise of withdrawing the lease is being carried out by advice of the law department. I will expedite it, and within 30 days I will, as far as the other question asked by him about the contract within the meat complex, though it is not part of this, that is being sorted out. Within 30 days we will sort out that. शिल्लव मामलेदार. स्पीकर सर, फाटल्या असेंब्लीक होच क्वेश्चन इजिप्शियन कंपनी तो इशू हांवें रेज केल्लो. तोच उलयता. हय आनी ऑल नफीज कितें म्हणटा पळय इजिप्शियन कंपनी न्हय, ताज्या नंतर ती सगळे त्याच्यानंतर आणि एक मागीर स्पीकर सर, ती इजिप्शियन कंपनी ताज्या नंतर आयली. पयलीं तो ऑल नफीस जाला आनी मागीर इजिप्शियन कंपनी जी खंय नाच जाल्या. ताका कितलेशेच पयशे गव्हर्मेंटाचे दिल्या. सगळ्यात ते स्कॅम काडून एंटी करप्शनाक दिला. आतां हेतून म्हाजो क्वेश्चन स्पीकर सर हेतून क्वेश्चन, एक गव्हर्मेंट ऑफिसांच्यान खुबश्यो फायली गायब जावपाचो प्रकार चलता. ही फायल गायब जावची ना अशें कितें एक्शन घेतले, आनी त्या शिवाय जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स इनवॉल्व आहा तेंचेर कितें ताबडतोब एक्शन घेतलें काय कितें हें म्हाका जाणून घेवपाक जाय. चालू आहा केस ऑलरेडी एंटी करप्शनाक दिल्या. दोन तिनूय विशय करता. फक्त प्रॉब्लेम असो आला की देर आर 2 इश्यूज स्पीकर सर इनवॉल्ड. पहिली गजाल, मीट कॉम्प्लेक्साक त्या सगळ्या खतखत्यांच्यान भायर काडचें पडटलें. सो वी आर टेकिंग अ डिसिजन ऑन द हाऊ टू डील विथ द इशू. इट्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू वेर एनी डिसिजन कॅन बी पॉयंटेड एज एन इरेग्युलर एन हें म्हणून आमी ते सगळे ताजी एक विशय आयडेंटिफाय केल्या. हांवें आतांच सांगलें की फायल म्हाका गेल्या 3-4 दिसां पयलीं आयल्या. But I will require at least 8-10 days because it's very complex. I want to read the file from top to bottom. त्यामुळे फुडल्या म्हयन्या भितर हांव ताजेर डिसिजन घेता. जमनीचो विशय आहा तो लॉ डिपार्टमेंटाच्यान बेगींतल्या बेगीन हाडून मेकळो. मीट कॉम्प्लेक्साक एक स्वतंत्र MD कित्याक नेमना तुमी हाजे खातीर? कित्याक ते डायरेक्टरा आनी दोगां एकूच चार्ज आहा. बरोबर आसा. सद्या प्रक्रिया चालू आहा सिव्हील हातून संख्या वाडोवपाची. डायरेक्ट रिक्रुटमेंट हें बी करप चालू आसा. वी वील अपॉयंट बाय मे बी अनदर 2-3 months वील अपॉयंट एन इंडिपेंडंट फूल टायम डायरेक्टर. फुडलो प्रश्न श्री नरेश सावळ. Speakers, I may be permitted to ask star question number 2C. उत्तर छापील प्रमाणे. सर, म्हजो प्रश्न आशिल्लो सेस ऑन फ्लूइड मिल्क. उत्तरान शापील उत्तरान म्हाका डिफॉल्टराचें लिस्ट दिलां. हे जे लिस्ट दिला तातूंत हे डिफॉल्टर आसा तितलेच दूद भायल्यान हाडटा काय आनीकय आसा? आनीक आसूंक शकता पण रेकॉर्डाचेर इतले आयल्या. आसूंक शकता जाल्यार स्पीकर सर, वॉट अबाउट गोवा डेरी? गोवा डेरी डिफॉल्टर नासतली.
तो डिफॉल्टराचें नांव विचारलां. डिफॉल्टर तातूंत लिस्टान दिवंक ना तांणी, पूण गोवा डेरीन ॲट सोर्स डिडक्शन केला तांच्या कडेन तांकां पेमेंट करता आसतना 87 lakhs आनी ते तेंच्यांनी पेएबल म्हणून बॅलन्स शिटान दाखयल्ले आसा. असं जाल्यार काय वसूल करून घेता. ते वसूल करपाचें बरें आसा, पूण हे इतलेच 87 lakh आसा काय पयलींचे बी आनी कितें दिवपाचें आसा तेंच्यांनी? स्पीकर सर, म्हज्या म्हायती प्रमाणे गोवा डेरीन पे केल्या, करून ना आसत जाल्यार वसूल करता, पयलींचे सुद्दां आसत जाल्यार. स्पीकर सर, आतां दूद भायल्या स्टेटींतल्यान इम्पोर्ट करता. तुमकां कशें कळटा की दूद इतलें हाडलें तेंच्यांनी म्हणून? कितें रिकॉर्ड आसता तुमचे कडेन? रेकॉर्ड आमी सद्या तरी त्या खातीर चॅक पोस्ट लावन ना. चॅक पोस्ट लायल्यारूच तो म्हणटा ते रेकॉर्ड मेळटले. पण आतां सद्या एंट्री टॅक्साक आमी पोस्ट घाल्या, ताजे वयल्यान आमकां रेकॉर्ड मेळपाक सुरू जातले. पूण हेच्या पयलीं जी आतां रिकवरी जी दाखयली आसा ती खंयच्या आदाराचेर तुमी रिकवरी घेतल्या? ना ती ताका कितें तरी आधार आसा. पूण कितें आधार आसा? तो कितें आधार आसा तो त्या हातून घाला आसतलो. ताणें चॅलेंज करूंक जाय इफ ही डज नॉट एग्री विथ द आतां हे जे सगळे 9 जाण आसा तातूंत स्पीकर सर, एखादे गजालीचें एसेसमेंट करतकच तें एसेसींग कशें केलां तें हांव विधानसभेत उत्तर दिवंक शकना. तें चुकीचें आसा अशें जर कोणाक दिसता जाल्यार ताणें त्या एसेसमेंटाक चॅलेंज करपाक येता. स्पीकर तातूंत सर, भितर फायन जे पळय हें आसा, रिकवरी घाल्या, तातूंत भितर म्हाका दिसता फायन आसा. तुका सोल्युशन जाय तें एक्चुअली खूब मल्टिपल टायम फायन पडला अशें तुजें हें आसूंक शकता. हे जर सगळे जाण अर्ज करीत जाल्यार सरकार तांची केस फायन डिलीट कर, फायन बेजीक प्रिंसिपल प्लस 10% इंट्रस्ट तांकां भरचेच पडटले. फायन डिलीट करपाच्या संदर्भात हे विचार करूंक शकता. एक्चुअली खरें म्हटल्यार हे जे आसा, सो तो मिल्क प्रोड्युसर कोण आसा तांच्या कडल्यान घेवपाक जाय. आनी डेरीन पे हे केला, purchase- डेरीन पे केला खंय? आं? डेरीन पे केला. इरीन टोटल पे केलें? हे At least 87 as per the lakhs जे कितें आसा ते pay केलें? रेकॉर्ड तरी पे केल्या. खंयचे आसा जाल्यार हांव आनीक डिटेल काडटा. न्ही, पूण आतां हे जे आसा पळय, हे जे 9 लोकांची नांवां दिल्या, इतले म्हणजे कोट्यांनी रुपया आसात. ह्या लोकांनी तातूंत काही महाराष्ट्राचे आसा, पण तांच्या कडले कित्याक उरले? गोंयच्या लोकांचे आपले बरें आसा, महाराष्ट्रांतल्या लोकांचे कित्याक उरले? महाराष्ट्राच्या लोकांचे उरले कारण तांच्यांनी पे करूं ना म्हणून. दुसरें कितें आसा स्पीकर सर, की 26/8/2008 एक क्वेश्चन विचारिल्लो आनी 2008 एक प्रश्न विचारलो, द मेकॅनिझम ऑफ कलेक्टिंग सेस स्पेशली फ्रॉम एनी पर्सन इम्पोर्टिंग मिल्क ऑन कॅज्युअल बेजीस. ताका उत्तर दिला, सेस इज पेड इन एडवान्स टू द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी अँड इन हेड ऑफिस अकाउंट सेक्शन पानाजी. जे इन एडवान्स जर पे करपाक जाय जाल्यार हें उरलें कशें? करूं ना म्हणून. स्पीकर सर, उरूंक ना म्हणून तेन्ना त्या वेळार स्पीकर सर, वेगवेगळ्या कायद्या प्रमाणे वेगवेगळ्या पद्दतीन पे करचे पडटा. थोड्या केसींनी एडवान्स पे करचे पडटा. कोण तो इरेग्युलर करतलो, एडवान्स पे करचो ना जाल्यार सबसिक्वेंटली लक्षात येतकच ताचे कडेन डिमांड नोटीस काडली वता विथ पेनल्टी. म्हणून ते अमावंट हाय जाल्या. दॅट इज वाय आय एम ट्रायंग टू गिव हिम सोल्युशन. ही इज नॉट पिकिंग अप द सोल्युशन. The solution can be if all those people who have defaulted and whose cases have been referred to the revenue court, if they make application to the government, we will consider waiving of the penalty part of it. Principal waive जावचे ना. Principal plus 10% interest will have to be paid. The balance can be waived off as a one-time settlement. नाही, हे प्रश्न गंभीर आसा हो स्पीकर सर. त्या वेळाचेर तुमी ओपोजिशन लिडर आसतना तुमीच विचारलेलें की ह्या लोकांक समजा विकले जाल्यार सुद्दां पयशे मेळचे ना म्हणून. 10 लाख रुपया सुद्दां मेळचे ना. आनी त्या लोकांचे आतां 5-5 कोटी आसा हांगासर. ते कशें कितें आसा कारण ताका पेनल्टी आहा म्हूण सांगली न्ही भितर. सो वॉट आय सजेस्टेड स्पीकर सर, आय एग्री विथ हिम वॉट ही इज ट्रायंग टू पॉयंट आउट.